शेनवारा राती हणजूण पुलिसांनी हडफडे वाठारात रेड मारून अरविंद चव्हाण हाका अटक केली। ताचे कडल्यान सुमार 2.5 लाखाचो गांजा जप्त केलो। पुलिसांक गोळी वखदांच्या तस्करेची म्हायती मेळटकीर पुलीस निरीक्षक प्रशांत देसायाच्या फुडारपणा खाला सापळो रचून गांजा सयत रंगे हात ताका पकडलो। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा। राती एक्टिंग अपॉन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आमी एक अरविंद रामकृष्ण चव्हाण एज 26 रेजिडेंस ऑफ कलंगूट हाका एप्रिहेंड केल्लो आरपोरा आनी आमकां तेजे पोजेशनान 1.5 kg ऑफ गांजा मेळ्ळा। आमी तेजेर केस रजिस्टर केली आसा अंडर NDPS एक्ट आनी आतां सद्या प्रेजेंटली तो आमच्या पुलीस कस्टडीन आसा। रिमांडार ताका आमी आतां प्रोड्यूस करतले। अर्ली मॉर्निंग रेड कंडक्ट करून ती हें केल्ली आसा। सो आतां रिमांडार प्रोड्यूस करतले आनी मागीर पुलीस कस्टडी रिमांड मागला आसा आमी फॉर इंट्रोगेशना ताका की ताणें खंयच्यान हाडलो आनी ती चेन कनेक्ट करपा लागून आमी तेणी कोणा कडल्यान घेतलो तेय वेरीफाय करतले। की तो गौरावाडा कलंगूट तो नेटिव्ह ऑफ UP हांगा रावता। तो खूब वर्सां जालीं रावता आनी बिजनेस करता कलंगूटार। डिलिव्हरी करपाक तो एकटो आयिल्लो। सो तेणी कोणा कडल्यान तें घेतलें तें वेरीफाय करपाचें चालू आसा।